आणि आज आमचे बरोबर ह्या विशयाचेर उलोवपाक वेगळ्या पण महत्वाच्या विशयाचेर आमचे जॉइन जातात गोंयांतले नामनेचे फिजिओथेरपिस्ट डॉक्टर केतन भाटीकर. केतन, वेलकम. सगळ्यात पहिली गजाल हांव सामको बेजीक स्टार्ट करता, कारण खुबश्या जाणांक विशय वेगळो आसतलो. सो हांव सुरवात सामको बेजीक प्रश्ना वयल्यान करता. फिजिओथेरपी ह्या ब्रांचीचो कोविडा भितर किंवा कोविडाच्या ट्रिटमेंटा भितर किंवा पोस्ट कोविडा भितर रिकवरी स्टेजी भितर किती रोल आसा आनी कसो रोल आसा? फिजिओथेरपी इज प्लेइंग अ मेजर पार्ट. आणि आम्ही पोस्ट कोविड म्हणटा ते पोस्ट कोविड नसून इवन प्री कोविड जाऊनय म्हणून सुद्धा जर फिजिओथेरपी जर तू सारको मनातल्यान करत जाल्यारय तुजी लंग वॉल्यूम कॅपॅसिटीज जी आसता ती इम्प्रुवायज जाता. आणि पोस्ट तू जे म्हणटा जी थंडी भरता, जे लंग्स जेन्ना वीक जाता, त्या तरेन आमी वेगळ्यो वेगळ्यो एक्सरसाइजीस दिल्ल्यो आसा. आणि दीस आर ऑल एविडन्स बेस्ड एक्सरसाइजीस, शुअरली नॉट रिलेटेड विथ कोविड, but there are researches done previously for this where how your lung capacities improvises, strengthen your breathing processes, strengthen your respiratory processes. ताज्या निमित्यान ह्यो एक्सरसाइजीस खूप म्हणजे गरजेच्यो आसता. दुसरी गजाल, आयसीयून आज फिजिओथेरपी इंडियेभर भरपूर यूज जाल्ली आहा, वेर अ पेशंट इज प्रॉपरली गिवन इन टू अ पोस्टल ड्रेनेज. ताजो पोस्चर सारको आमी दवरता, त्याच प्रमाणे ताका परकशन्स आणि वेगळे वेगळे तरेचे ताका आमी बिटिंग प्रोसेसीस करता. तातूंत तांचे आमी जे म्हणटात की काळजान थंडी भरल्या, छातीन थंडी भरल्या, सगळी थंडी जी आमी पातळ करून ती कशी थंडी भायर काडटली ताजेरय भरपूर फिजिओथेरपीचो यूज जाता. तिसरो, वेगळ्या तरेचे इन्स्पिरेशन आणि एक्सपिरेशन एक्सरसाइजीस वेर हाऊ यू ब्रीथ इन, हाऊ मच यू होल्ड द ब्रीथ अँड हाऊ यू लीव द कार्बन डायऑक्सायड, ताजेरय एक तरेचो प्रोसेस चालू जाल्लो आसा. आणि स्पायरोमेट्री म्हणून एक आमी एक्सरसाइज विच इज गोइंग ऑन व्हेरी नायसली ऑल ओव्हर द वर्ल्ड. ही स्पायरोमेट्रीचे हांवें एक बरो युट्यूबाचेर एक व्हिडिओ केला, तुमकांय धाडला. तो स्पायरोमेट्री करून कशी तुजी बाबा लंग कॅपॅसिटीज, कश्यो तुज्यो ब्रिथींग कॅपॅसिटीज इम्प्रुवायज करपाचो, ताजेर फिजिओथेरपी प्लेज अ मेजर पार्ट. वी विल गो नाव फेज बाय फेज, प्री, ड्युरिंग आणि पोस्ट. प्री कोविड म्हळ्यार जनरली जे कोणी इन्फेक्टेड जाल्लो आसना, पण भोंवतणी वातावरण अशें आहा की केन्नाय कितें जावपाक शकता. सो प्री कोविड तुम्ही किती सजेस्ट करतात, कसल्यो एक्सरसाइजीस सजेस्ट करतात? प्री कोविड सकाळी उठले की सदांच एक ब्रिथींग प्रोसेस आपलो चालू दवरपाचो. श्वास घेतलो भितर, जेन्ना तूं श्वास घेता तेन्ना तुजें पोट भायर सरपाक जाय, आणि श्वास सोडटा तेन्ना पोट भितर येवपाक जाय. एक तरेचे ब्रिथींग एक्सरसाइजीस. दुसरे, कोविड जातले आणि ब्रिथींग एक्सरसाइजीस करतले अशें जावपाक जायना. वी नीड टू वर्क ऑन अवर कार्डिओ ऑल्सो. वी नीड टू वर्क ऑन अवर स्ट्रेचीस. हांवें काल एक बरो स्ट्रेचिंगा खातीर एक व्हिडिओ करून शेअर केल्लो की म्हणजे आमी सकाळी उठले बाबा, नॉर्मल आमचे हँड मुवमेंट्स, नॉर्मल शोल्डर स्ट्रक्स, आणि एव्हरी एक्सरसाइज करतना आमचो ब्रिथींग प्रोसेस, इन्स्पिरेशन आणि एक्सपिरेशन हो आमचो कंटिन्युअसली चालू उरपाक जाय. जाल्यार आमचो प्रोसेसिंग म्हाका दिसता हो प्री कोविड म्हणजे कोविड जावच्या पयलीं जावू नये म्हणून हातून भरपूर इम्प्रुवायझेशन जातले. त्याच प्रमाणे आमी गरम उदक जर घेत, स्पायरोमेट्री करत, आमी ब्रिथींग एक्सरसाइजीस आमच्यो कम्प्लिटली सकाळी आणि सांजवेळ चालू दवरत, जाल्यार म्हाका दिसता कोविडा कडेन आमी वचपाक आमकां तितलो डिफिकल्ट फेज येवची ना, सो कोविड जावचें ना. ड्युरिंग कोविड कितें करप काय ड्युरिंग कोविड कांयच न केल्लें बरें? सी, जो पयलो फेज आसा कोविडाचो, आतां थोड्या लोकांक कशें आसता, चड भरिल्ले आसता, तांच्यांनी स्पायरोमेट्रीक बी वचपाक जायना, बिकॉज दॅट इन्क्रीजीस मोर ऑफ प्रेशर. बट जो एक आयसोलेशन पिरियड जो आसता, आणि समजा आता एक पेशंट आयसीयून आसा, थंय फिजिओथेरपिस्ट वचून एक कम्प्लिटली तुजे बाबा तांकां ट्रिटमेंट थंय करता. तांकां तो ब्रिथींग म्हणा या तांच्या आयसीयूचेर वचून तांकां छातीन जे थंडी भरल्या थंय एक तरेचे कपिंग म्हणून अशें आसता, फाटल्यान फुडल्यान ते ब्रिथींग, तातूंत तांचे जे घट जाल्ले आसता ते सगळे लिक्वीड एक तरेचो करून तो कसो तरी भायर काडप हो प्रोसेसिंग चालू आसता. आणि पोस्ट कोविडान कशें आसता, जे पेशंट्स आयसीयून नासता तांचो हो ब्रिथींग प्रोसेस, तांकां आज दोतोरूय बरे स्पायरोमीटर जाय म्हणून बरोवन दिवपाक लागल्यात. इट इज नॉट ओन्ली द फिजिओथेरपिस्ट, इवन द डॉक्टर्स हॅव स्टार्टेड रिकमेंडिंग वॉट द फिजिओथेरपिस्ट वर टेलिंग दॅट स्पायरोमेट्री इज अ मस्ट नाव, वेर यू आर ब्रिथींग प्रोसेस इज इम्प्रुवाइज. सेकंडली गजाल न्ही, आमी न्हिदून उरता घरा आयसोलेशन म्हणून ना, आमकां जिवाक जायना. दॅट इज वेर patient loses a lot of things. You need to wake up, you need to stand, you need to do a little bit of brisk walking, you need to एक 50 स्टेप्स तरी वरान जर 2 वरान झाले जाल्यार न्ही तुजे बाबा बॉडीचो आपलो एक बाबा आमी जो म्हणटा ड्रेनेज सिस्टम तुमचो सारको इम्प्रुवायज जाता. आमी केन्ना कितें करता की आयसोलेशन आसा म्हणून आमी न्हिदून उरता,
that is where we need to cut it off. We need to sit, we need to stand, we need to walk for some time, then again come sit, stand, and then sleep back again for some time. This is what we have to follow. एक असा की हे स्पायरोमेट्री म्हळ्यार कितें? स्पायरोमीटर म्हणजे एक तुमकां हांवें व्हिडिओ धाडला, विच आय हॅव बीन टोल्ड इट विल बी प्लेड नाव. स्पायरोमीटर म्हणजे एक तरेचो एक बॉक्स जो आसता आनी तातूंत एक पायप आसता आनी 3 तरेचे बॉल आसता. सो ते 3 तरेचे जे बॉल आसा तो पायपान जेन्ना तूं ओडटा तेन्ना ते बॉल वयर येवन रावपाक जाय, ओडले म्हणून जायना. वेन यू नो ब्लो इट अप, it has to come up and stay. That increases your capacities. That increases your breathing process. That improvises your breathing process. So spirometry plays a major part. But you should not start spirometry on day one. First, you start breathing process, a proper breathing process. And then when you are good with that breathing process, that's where you go to spirometry. गुड ब्रिदिंग प्रोसेसाची डेफिनेशन कितें आनी कसो करप हो? पळय, ब्रिदिंग प्रोसेसचो डेफिनेशन सिंपल आसा. ब्रिदिंग प्रोसेस म्हणजे तुका खरस लागपाक जायना. तूं ब्रिदिंग करता आनी तुका खाक चड येता आसत जाल्यार तुवें बरें तुज्या दोतोराक कन्सर्न डॉक्टराक दाखोवंक जाय. ब्रिदिंग म्हणजे कशें, तुजो जर तूं बोटां धरून जर तसो बसलो आनी पोट जर तुवें भितर केलें. नाव वन ऑफ द स्ट्रेचीस दाखयल्या हे प्री कोविड. वेन पीपल डोंट सफर कोविड, दिस इज वॉट यू कॅन डू. सकाळी उठले, दोन्ही पाय बेंड करनासतना स्ट्रेचिंग. दुसरो वो क्वाड्रिसेप्स मसला खातीर स्ट्रेचिंग. हांव स्ट्रेचीज वायज सांगता आनी दॅट्स हाव यू कॅन डू दीस ब्रिदिंग प्रोसेसीस. की बाबा पोट भितर घेतले, श्वास सोडलो आणि त्याच प्रमाणे वेन यू आर डुईंग इट यू कॅन रेज अप युअर हँड. म्हणजे श्वास ओढ करून तू वयर सरता आणि तुझे पोट भायर येता आणि जेन्ना तू सकयल येता तेन्ना तुझे पोट भितर वता. दिस इज अनदर स्ट्रेचिंग. हे तुझ्या ग्रॉइन मसल्सा खातीर. जाता तितलो तुजो हात तुवें तेकोवन तकली जमनीर तेकोवपाचो तुजो प्रयत्न आसूंक जाय. हे ग्रॉइन मसल्सा खातीर, इलियासॉयस मसल्सा खातीर स्ट्रेचीज हे सगळे. हातून मेन कितें की बाबा कोविड जावपाक रावू नाका. कीप युअर बॉडी एज फ्लेक्सिबल एज पॉसिबल. दॅट विल ऑलवेज हेल्प. दिस इज अ टाइप ऑफ योगा. फिजिओथेरपीन आम्ही वेगळे वेगळे मसालांची नावां दिल्या. बट इन दिस प्रोसेस इफ यू स्टार्ट ऑफ युअर ब्रिदिंग प्रोसेस ऑल्सो विल मेक अ ह्यूज डिफरन्स. कंटिन्युअसली तुगेलो ब्रिदिंग चालू उरपाक जाय आणि ब्लो आउट वचपाक जाय. नाकांतल्यान श्वास घे, तोंडांतल्यान सोड. सो एक तरेचे ब्रिदिंग. आणि त्याच प्रमाणे हांव रिक्वेस्ट करतलो की स्पायरोमेट्रीची एक एक्सरसाइज हांवें व्हिडिओ धाडला तो दाखोवचो. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर pre as well as post COVID patients. Are all types of breathing, types of stretching exercises. Where every muscle, म्हणजे तुझ्या पायाचे काफ मसल, तुझे हॅमस्ट्रिंग मसल्स, तुझे क्वाड्रिसेप मसल्स, तुझे पॅरास्पायनल मसल्स, तुझे एब्डॉमिनल कोर मसल्स, तुझे इलियासॉयस मसल्स, एव्हरी सिंगल मसल जर आम्ही सकाळी उठून फक्त 10 मिनिटां जर स्ट्रेचिंग जर करत जाल्यार इट विल कीप युअर बॉडी आउट ऑफ स्ट्रेस, एन्झायटी. कित्याक कोविड जाल्ल्या लोकांक न्ही आणि कोविड जावना त्या लोकांक 2 गजाली कॉमन जाल्या की म्हाका कोविड केन्ना जातलो आणि जाल्यार कितें जातले आणि जाले जाल्यार म्हाका कशें म्हाजे फुडें जातले. सो टू रिलीव युअर स्ट्रेस, एन्झायटी, पाल्पिटेशन्स यू हॅव टू कीप ऑन डुईंग दीस एक्सरसाइजीस. दुसरी म्हाका मुद्दम विचारपाक की पोस्ट कोविड खूब जाण कितें सांगतात की चड हें करनाका म्हणून, एक्झर्ट जायनाकात, कारण शरिराची कॅपॅसिटी आसना, जाम जाल्लो आसता जीव, लंग्सांची कॅपॅसिटी एक एकदां खूब कमी जाल्ली आसता आनी इवन मायल्ड कोविड जांकां जावन गेला ते सुद्दां सांगतात की एक 15 दिसां उपरांत जो थकवो किंवा एक्झर्शन जाणवता ते खूब आसता म्हणून. सिवियर हांकां आसताच, मायल्ड जांकां जावन गेला तांकांय आसता. सो आनी दोतोरूय खूब फावटी सांगतात की फुडली एक 15 दीस 20 दीस एटलिस्ट ज्या गजाली लागून ऑक्सिजन चड कन्ज्यूम जातलो अशी एक्टिविटी टाळात आनी मातशी डिसिप्लीन रावात म्हणून. सो फिजिओथेरपीच्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमी कितें सजेस्ट करतात? वॉट इज, कारण अल्टिमेटली एक म्हयनोभर मनीस जर कांयच व्यायाम करनासतना रावलो त्रास जावपाचे. सो वॉट इज अ बेस्ट पोस्ट कोविड, हांव एक्सरसायजीस म्हणना बट एक रेजिमेन कायंड ऑफ. सी, पोस्ट कोविड थिंग इज do not exert yourself, which is 100% true, but do not over relax yourself also, because the over relaxing acherut chad patient jam jata. I feel every day 10 to 15 minutes of slow breathing process which increases and improvises step by step
is an excellent exercise. Nobody will say no to it. And when you are perfect with it, after 7 to 8 days, exert a little more with spirometry. And it's a challenge because जेन्ना तुजो एक बॉल वयर उरता, जेन्ना दुसरो उरता, जेन्ना तिसरोय उरपा लागता, तुका आपुणूच कळटा की आपलो थकवा वता. करेक्ट. एक्झॅक्ट म्हणजे आम्ही जर ट्रेडमिलाचेर गेले आणि दुसऱ्या दिसाक धांवपा लागले, विच इज अ व्हेरी रॉंग थिंग. बट घरातल्या घरान जर 10 स्वप्नां बाबा अप अँड डाऊन केली, या घरातल्या घरान 2 मिनिटां जर चलले, त्याच्यानंतर जरी ब्रिदिंग एक्सरसाइज केली, इट इज अ मस्ट आय एम टेलिंग यू, which improvises your overall mental status also, that yes, nothing has gone wrong with me and I can do this and I can improvise it. आज जर 10 count, फाल्या 15 count, परवा 20 count, and then improvise your counts where yourself you feel that you are no more fatigue in life. एक म्हाका मुद्दम दोतोर विचारपा आहे की ऑक्सिजन लेवल जेन्ना कमी जाता तेन्ना आतां आमी पळयला इवन दोतोर कांय एक्सरसायजीस सजेस्ट करतात, ब्रिदींग जावं किंवा पोटार न्हिदपाचें जावं, अशें कितें कितें ज्यो आमी गजाली आमकां पयलीं खबर नाशिल्ल्यो, आतां एक एक मनीस असो ह्या सगळे कोविडाच्या हातूंतल्यान वता, दोतोरूय वतात, सगळे जाण शिकतात वता वता, अशी परिस्थिती आसा. सो ऑक्सिजन लेवल इम्प्रूव करपा खातीर कितें एक्सरसायजीस आसात काय सद्याक ज्यो आमी करतात त्योच? पळय, एवरी एक्सरसाइज वॉट वी डू इज टू इम्प्रोवाइज ऑक्सिजन. देर इज नो सर्टन एक्सरसाइज विच विल इम्प्रोवाइज इट ऑर विच विल डिक्रीज इट. थोडे डॉक्टर्स म्हणतात की प्रोन पोझिशन आम्ही म्हणतात, जे पोटार न्हिदून, थोडे म्हणतात सुपायन, थोडे म्हणतात साइड लाईन. सी, एव्हरी कंडिशन ऑफ अ पेशंट इज डिफरंट. सो त्या पेशंटाक जो दोतोर पळयता, ही विल नो हिज कंडिशन बेटर. There are some cases of stroke who have also suffered COVID. You cannot tell them to sleep on the tummy. तू तेका पोटार न्हिदणी कर म्हणू शकना. So that depends on the concerned doctor or the concerned medical representative who is there. But there is no specific exercise. Every single breathing exercise done in a proper manner is the best one to improvise your lungs. Nothing else. आमचे खूब जाण न्ही योगा करतात घरा कडेन, बरे करतात, शिकून करतात. वूड यू एनकरेज देम की करत रावात, बिकॉज सद्याच्या परिस्थिती भितर योगा सारखी गजाल, आसना, ब्रिदींग एक्सरसायजीस, प्राणायाम, हाऊ मच वूड यू रेकमेंड इट? 101% yoga is the best possible thing at this moment available, which is free of cost. Learn yoga, do yoga, but before that, just जमनीर बसले आणि योगाचे आसन करपाक म्हणून तकली जमनीर लावपाक गेली आणि कमरेचे डिस्क भायर सरले आनी आमच्याकडे आयले, अशें करूं नाकात. योगा हो एक सिस्टमीक प्रोसेस. योगाचो पयलो प्रोसेस कितें आसता की स्ट्रेचिंग, बॉडी फ्लेक्सिबल, बॉडीची एजिलिटी, बॉडीचो फ्लेक्सिबल लेवल, बॉडीची एक डायनेमिक आणि स्टॅटिक म्हणून योगा असता. आम्ही जर आमचो पूर्ण बॉडीचो मुवमेंट सारको करून बॉडी वॉर्म अप जाली, ती कूल डाऊन जावच्या पयलीं आमी मागीर योगा करून फाटी सरपाक जाय. अशें न्ही की पयल्याच दिसाक बसलो आनी तकली जमनीक लायली आनी मागीर कमर दुखपाक लागली जाल्यार तसो योगा करूं नाका. आनी योगा प्लीज अंडर सुपरविजन करात और ऑनलाईन तरी करात, वेर युअर ट्युटर कॅन सी यू, can guide you what is the inspiratory expiratory ratio, whether you are sitting in an upright position and you are not in a hunch position and doing something which you should not do. See, yoga does not mean only श्वास घ्या बाहेर सोड, श्वास घ्या बाहेर सोड. Yoga means a proper corrected position with inspiration and expiration. प्राणायाम म्हाका दिसता खूब जाण आतां आमचे घरांनी करतात प्राणायाम. सो आनी इजिएस्ट कायंड ऑफ अ ब्रिदींग एक्सरसाइज आनी व्हेरी व्हेरी हेल्दी, व्हेरी इफेक्टिव्ह. एनी सजेशन्स ऑन दॅट? ना, प्राणायाम सगळ्यांनी करचे, पण परत एकदा सांगता, प्राणायाम करता तेन्ना नवे जे जॉईन जातात त्यांच्यानी पयलीं प्राणायामाचो अर्थ समजून घेवचो आणि मागीर प्राणायाम करचे. आणि सगळेच पेशंट्स अशें न्ही की पयल्याच दिसा कोविडांतल्यान भायर सरलो आनी दुसऱ्या दिसा प्राणायाम केले, ना. सो प्लीज डू इट अंडर ऑब्झर्वेशन, प्लीज लर्न द प्रोसिजर प्रॉपरली. योगा केल्ल्याय मनशांक कोविड जाल्ले आसा, that is not because of the fault of yoga or something. It is the virus which is causing you COVID. So understand, that is how it is. एक मुद्दम हे दिसता की आता इतली सगळे जाण भायर सरतात, एक समजा म्हयनो जालो, म्हयन्या उपरांत बॉडीचे जर स्ट्रक्चर पयलें आमच्या किंवा बॉडी जे कितें इम्पॅक्ट फेस करता ह्या व्हायरसा लागून, एक नॉर्मल रेजिमेन आमी केन्ना सावन सुरू करपाक शकतात? 1 म्हयन्या उपरांत आफ्टर इन्फेक्शन, 2 म्हयन्या उपरांत? तुमची असेसमेंट कितें सद्याची परिस्थिती पळयल्यार? आय हॅव सीन अ लॉट ऑफ पेशंट्स हू डू अ परफेक्ट सिन्सियर isolation period for 16 to 17 days is absolutely comfortable moving after 20 to 25 days. But still I would recommend that these तरी जावनी
त्या 30 दिसां पयलीं तुमी घरान रावन सारखे आपल्या प्रकृतीची जेवणाचेर टेस्ट तुमचो परत येवनी, स्मेल तुमची परत येवनी, जेवणाक रूच बरी येवनी, आनी तेच्या 30 दिसांनंतर यू कॅन स्टार्ट ऑफ युअर. सो तुम्ही म्हणटात की इन्फेक्शन जावन एक म्हयनो जर गेलो ताजे उपरांत हळू करून सगळ्यो एक्सरसायजीस किंवा आमचे जे शरीर एक मातशें तंदुरुस्त उरपा खातीर आमी जे करतात त्यो गजाली केल्यार जातात. किरण बिफोर आय लेट यू गो, ह्या सगळ्या परिस्थिती भितर वन एडवायस इन टर्म्स ऑफ फिजिओथेरपी, सिंपल एडवायस जो सगळ्यांक कळटलो, एनीथिंग दॅट यू वॉन्ट टू टेल अवर व्ह्युअर्स? आय वूड जस्ट टेल की प्लीज कोविड जाला म्हणून म्हाका मेजरली म्हाजे कडेन जे क्लायंट्स आसा ते म्हणटात की आमकां हांगा छाती कडेन म्हणा या दुसऱ्या दाव्या हाता कडेन म्हणा उजव्या हाता कडेन म्हणा पाल्पिटेशन्स खूब फील जाता अँड दे रिलेटेड विथ द हार्ट. चड पॅनीक जायनासतना आनी चड पॅनीक जर जाले जाल्यार नियर बाय डॉक्टराक बेगीच्या बेगीन मेळात. प्लीज म्हजो एकूच फिजिओथेरपी तुमकां मेंटल एडवायस इज युट्यूबाचेर कोविड सोदपाक वचूं नाकात. आज सगळे युट्यूबाचेर सर्जन्स डॉक्टर्स जाल्ले आसात कोविडाचेर, जांकां कोविडाचो खरो कोविड-19 जो फुल फॉर्म तो खबर ना. सो तुमच्या कन्सर्न डॉक्टर्सा कडेन जाल्यार आय फील दॅट गोवन डॉक्टर्स अँड गोवन पॅरामेडिक स्टाफ्स आर डुईंग एक्सलंट जॉब. प्लीज गो रिफर देम, टॉक टू देम. इंटरनेटाचेर चड तकली खर्च करनाकात म्हणटा तुमी. तातूंत आपण मेजरली प्रमोद लास्ट पॉइंट म्हजो, वॉट एवर केसीस आय एम गेटिंग एट दिस मोमेंट आर ओनली अँड ओनली बिकॉज ऑफ युट्यूब अँड गुगल. वाचून दोतोर कोविड जाला, हांगा दुखता, हांगा पाल्पिटेशन जाता, आणि हांगा मी काल केस पयला कोण तरी मेला म्हणून. सो दिस इज वेअर द पेनिक. फ्रेंड ऑफ मायन टोल्ड मी अराउंड अ वीक बॅक, म्हज्या इश्टान म्हाका बरें सांगलें की तूं जर इंटरनेटार वचून जर सगळ्यांचे अनुभव वाचपा लागलो कोविडाचे जाल्यार तुका दिसतलें की 100% लोक जांकां कोविड जाता ते आनी वाचनात म्हणून. सो आणि तू तेच टेन्शन घेऊन घराडेन बसतलो. सो दॅट वॉज आय थिंक फायन एडवायस, व्हेरी व्हेरी फायन एडवायस. बट जस्ट आस्क यू रेज दॅट व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू जो खूप पेशंटांनी सांगला ऑफ दॅट पॅल्पिटेशन्स. व्हॉट इज इट आणि हाऊ मच सिरियस इट इज? सी पाल्पिटेशन्स खुबशा पेशंट्सांक फील जाला. थोड्या पेशंटांनी ईसीजी करून घेतला, तांचो ईसीजी नॉर्मल आसा. कितें जाता, मनीस एक चड जेन्ना भिता, एक वॉर्डान जेन्ना तो 3 ते 4 दीस, एक 7 दीस उरता आणि तो एकटो उरता, थंय तुका नेट मेळना, केन्ना कोणा टीव्ही नासता, एक तरेचो स्ट्रेस ऑल्सो लीड्स टू दॅट. आय एम नॉट सेइंग एवरी पाल्पिटेशन इज अ स्ट्रेस, बट मोस्ट ऑफ द पाल्पिटेशन्स आर बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. सो बेस्ट इज कन्सर्न, बिकॉज पयर म्हाका एक केस आयली फोण्याची, आणि तांच्यांनी आमी ईसीजी काडपाक घाल्लो दोतोर पोरकारा कडेन. ईसीजी वॉज एब्सोल्युटली नॉर्मल. आनी एक पाल्पिटेशनाची केस आयली, हांवें दोतोर लालन बगडे कडेन धाडलो, तिजी ईसीजी नॉर्मल आयली, आणि एकदा नॉर्मल आयली तेच्या पाल्पिटेशन आज पर्यंत ना. So psychologically also it's playing an effect, and placebo also. I think basically दोतोर तुम्ही कितें म्हणटात की सध्या परिस्थितींतल्यान आमी वतात, जेन्ना कळटा किंवा अशी जाला किंवा आपली लागींच्या मनशाक कोणाक कितें जाला तेन्ना मातशी कच्च जाता, आणि ताका लागून तो जो स्ट्रेस येता तातूंतल्यान शरीरय मातशी वीक जाल्लें आसता, ताका लागून ही पॅल्पिटेशन्स येतात. यू आर सेइंग जस्ट द बेस्ट वे टू डील विथ इट इज गिव इट टाइम. Give it time. Give it time and positively for those 30 days. आणि स्ट्रेस घेनाकात. YouTube. आणि स्ट्रेस घेनाकात. स्ट्रेस घेनाका. इंटरनेट बंद दवरा थोडे दीस. तर थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग. म्हाका दिसता खूब इम्पॉर्टंट सल्लो आसा. कितें दिसता जाल्यार दोतोरा कडेन विचारात, इंटरनेटाक न्ही.